Praise the Lord. The Lord. Praise 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 the Lord. पहिल्यान पहिले मनादी बापू रोमन पिंटो प्रसंगदार रिट्रीट प्रिचर हांगासर आमच्या मदें आसात ह्या पुण्यशेतसो रेक्तार मनादीक आसिसी रेबेल्लो बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान आनी हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान मोगाचो स्वागत आमी मागता मोगाळे भावा भयणीनो सिराकाच्या ग्रंथाक आमी गेल्या तर थंयसर सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 3 वाक्य 30 म्हणटा सर्वेस्पर तुमी करतात ते स्तुते प्रास व्हरतो तरी ताची महिमा गावंक तुमचे थाळे उबारा ताची स्तुती करतना सगळी तुमची सकत वापरा थका नाकात कित्याक तुमी शेवटाक पावचिनात ताचें वर्णन करूंक कोणें ताका देखला ताका फावो ती महिमा दिवंक कोणाच्यान जायत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सोमयाची स्तुती करूंक हांगासर आमी आयल्या सोमयाची स्तुती करतात तर आमी थकना देखून सोमयाची स्तुती आमी थाळे उबारून करूंक जाय व्हडा थाळ्यान करची सोमयाची स्तुती सोमी खरोच आमचे मदेगात आसा म्हणलें आमकां धैर्य दिता सोमयाची स्तुती करच्याक आज हांगासर आसा सोमयान हो दीस आमकां हर एकल्यांक फावो केला हो दीस दिल्लो सोमी ह्या वेळार आमकां हर एकल्यांक हांगासर आपोवन हाडलो ताणें दिल्ल्या ह्या देसाचे महत् कार्यां वर्णन करया दिसू देला सोडवणेचो दिसू देला म्हणलें गीत ह्या वेळार गायत आसतना सकड आमी उबी रावया ताळयो पेटया सोमयान देवान आमकां दिल्ल्या ह्या दिसा खातीर ताजी होगली घुसारया आनी व्हडा तरेकान व्हडा संतोशाच्या उमाळ्यान तेस दीस उदेला म्हणलें गीत ह्या वेळार आमी गायन करुया Disudela, disudela, surmon dilso disudela. Jesus aila, surwandar Jesus aila. व्हडा ताळयान पडतन गावया Disudela, disudela, surmon dilso disudela. Jesus aila, सर्वांगा Jesus aila. आमचे दोन्ही हात उभारून गावया हालेलुया 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 गीत गावया आमी हालेलुया परत गावया हालेलुया 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 गीत गावया आमी हालेलुया उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला जेजू आयला सोडवंगा जेजू आयला परत गावया उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला जेजू आयला सोडवंगा जेजू आयला हात भरून गावया हालेलुया 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 गीत गावया आमी हालेलुया परत हालेलुया 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 गीत गावया आमी हालेलुया कळे पेटून गावया मोगायला सर्गीचो मोगायला जेजू आयला
जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला हात मारून गाऊया हालेलुया ले हालेलुया हालेलुया ले हालेलुया हालेलुया ले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू भोगळाव जेजू भोगळाव जेजू भोगळाव तुका सोम्या जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू भोगळाव जेजू भोगळाव जेजू भोगळाव तुका सोम्या जेजू हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया आम्ही हालेलुया स्तुती जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 दैकन बसात मकाळ भाव बहिणो कीर्तनगार कीर्तन 100 वाक्य चारांत म्हणटा अर्गान दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या अंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या अंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा कीर्तनकाराची उतरां आमकां हर एकल्याक प्रेरण दिवचें तसलीं जावन आसात परत कीर्तन 150 वाक्य 6 म्हणटा सगळे प्राणी सर्वेस्पराची स्तुती करूं सगळे प्राणी सर्वेस्पराची स्तुती करूं आमी जावन आसा देवाची उत्तीम रचना
देवान आमकां ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचला. ह्या खातीर मात्र न्ही, देवान आमकां राखून सांबाळून व्हेला. ताची स्तुती करची, आमकां होगळीक न्ही, देवाक होगळीक न्ही, बगार आमच्या जिवितांत केल्लें बरें पळोवन आमी वर्सूंचे जावन आसा. आमकां हर एका मेठांनी ताणें राखलां, सांबाळलां. हर एका घडयेन ताणें आमच्या संगात रावला. तूं सोमी आमकां राखता आनी सांबाळता. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. बरता बरीत इंगीत आमच्या जिवितांत खंयच्या वेळार देवान राखला, खंयच्या वेळार देवान आमकां सोडून घालूंक ना. तसो आतां आमच्या संगात खेदाळ आसलो, ताका स्तुती स्तोत्र करूंक आमी फावो. त्या खातीर मगळ भाव भयणो, आमच्या हाता पांयांक इल्लें खांब दिवया, उबी रावया, आमी थाळयो पेटया, व्हडा संतोशान व्हडा देवान केल्लें बरेपण उडास काडया. आणि ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನ ವಾಡಿದೆ ವಂದನೆ म्हणलें गीत गायन करूया. दयकर उबी रावात. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಗವ್ಯ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂदने राजा येसू राजा. वय मगळ पाहून आमच्या पयना वेळार देवान राखला आनी सांबाळला. आमकां हर एका मेटांनी ताणें आमकां आदार दिला. तूं जावन आसा आमचो देव, आमचो रचणार, आमचो सांबाळणार. हर एका घडये आमच्या संगात आसा. आमी पयन करता आसतना, आमी चिंत आसतना तूं आमच्या संगात आसा. ताची दया माया वर्ती ती वर्णूंक आमी आसात. ताका स्तुती करूंक आमी फावो, कित्याक ताणें आमचें थंय बरेंपण केलां. त्याच सोमया देवाक उजो मारया आनी आमच्या पयना वेळार राखल्याक ताका आमी अर्घां दिवया. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವಾರಿ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ येसू राजा. बघाळ भाव भयणो, आमच्या न्हिदिल्ल्या वेळार तो आमकां सांगत आसलो, आमकां बळ दिला, आमकां घटाय दिला. आमच्या मेठांनी ताणें आमकां सांबाळून गेला. बरी न्हीद ताणें दिवन आयचो दीस ताणें फोव केला. आनी ताणें केल्ली ही वर्ती कामां, ताणें केल्लें बरें पळोवन आमच्या जिवितांत आमी वर्णन करूंक शकता. ताची स्तुती गावया. ताणें आमकां बरी न्हीद दिवन ह्या वेळार राखून वेल्ल्याक उलो मारया आनी गीत गायन करुया. अनु
ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ राजा येसू राजा बघा भाऊ आमच्या जिवितांत ताणें आमकां मोग दाखयला आमी सुकून गेल्ल्या वेळार ताणें आमकां बक्षिला पातकां करता आसतना ताणें आमकां आरावन धरला ताचे सशी धांवन आयिल्ल्या वेळार हो जावन आसा तसो मोग सोमी आसो आमच्या जिवितांत तो मोगाक वर्णन करूंक आमी असाध्य तरी ताणें आमचेर मोग दाखयल्या त्या मोगाचो उडास काडुया आनी ताका आमी अर्गां दिवया आनी गायन करुया ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅದು ಬರ್ಯ ಅಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 लेखन पुस्तक मगळ भाऊ बहिणींनो कीर्तनगार 145 वाक्य 3 म्हणतात सर्वेस्पर वर्तो स्तुती ताका फावो ताची वडवीक आटापोंक नजो सर्वेस्पर वर्तो स्तुती ताका फावो ताची वडवीक आटापोंक नजो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. परत कीर्तनगार 103 वाक्य 1 आणि 2 म्हणटा आत्म्या मुज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर मुझे सगळे अंतस्कन ताची स्तुती करूं आत्म्या मुज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदीस विसर नाका आत्म्या मुज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर मुझे सगळे अंतस्कन ताची स्तुती करूं आत्म्या मुज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदीस विसर नाका मगळ भाव बहिणो भोव वर्तां बरीच उतरां कीर्तनकाराची आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिवचें आसलें आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो उडास करचे खातीर आनी उडास करचें आसली व्हडा संतोशान व्हडा अत्रेगान आत्मीक बरेंपण जोडूंक आत्मीक सम्यतान सकत जोडूंक देवाच्या उतराचेर गुंड नियाळ करच्याक तुमी हांगासर आसात आनी ह्या मारिफात जिवितांत बदलावन आमच्या कुडींत आमच्या आत्म्यांत आमचें सर्वस्व बदलावन करच्याक आज तुमी हांगासर आसात
वरचो दीस देवान आमकां फोव केला आमकां हरी एकल्यांक दिल्यात दीस जायते तरी त्या दिसा मदें तो दिसांनी थोडे दीस भोव मोलादीक जावन आसात आनी हे दीस सोमिया सांगाता कडसून जे दीस आमकां फळां बरी जाता खंडीत जावन आमी आमची देवा तावन पयस वचोन हांव बगार देवाची सगत आमचे थंय बळ आसा ही सगत जोडच्याक आमी हांगासर आसाव ही सगत कृपा जोडच्याक आमी हांगासर आसाव ताची स्तुती करता आसतना आमकां संतोश भोगता आमी ताका उलो मारता आसतना आमचें अंतस्करण दादोस जाता आतां पांयांक बळ मेळटा मतीक समाधान मेळटा जीब उक्ती जाता आनी सक्कड आमच्या जिवितांत बरेंपण जावंक शकता हें बरेंपण आमी जोडया सोमयाची कृपा आदार मागया आमी ताका उलो मारता आसतना अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हणल्यार गीत गायन करता आसतना आमचें सर्वस्व ताका पांया तळा दवरया मुगाळ भाव भयण कुमसारा कोणाक वचूंक आसा तर पात्रांव कुमसारांत हांगासर देगेन आसात थंयसर तुमी कुमसारा अशें एकच फावटी वचचें म्हणना पात्रांव थंयसर कुमसारांत 6 जाण आसात तुमच्या पावट प्रकार तुमी कुमसाराक वचचें कुमसार जावचें आनी येवचें उबी रावया मुगाळ भाव भयण आतां पांयांक पळात बळ दिवया मागीर तुमकां बसूंक वेळ मेळटा त्या खातीर आमी सुडसुडीत जावया आमी थाळयो पेटया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हणल्यार गितां मारिफात त्या सोम्याची स्तुती करया कित्याक तो ताच्या हातांत आमी आसाव तो आमकां सांबाळून व्हरता आमी वंठाचेर आमच्या ताचीच गीत आमी गायन करता उबी रावन गीत गायन करुया थाळयो पेटया व्हडा संतोशान आतां किल्लें काम दिया एक्सरसायज जाता आतिल्ली बोटां पुळा सडीत जाता बोटां दूख हात दूख गांठी दूख आसले सक्कड गुण जाता सक्कड सवकासाय मेळटा अर्गंदितलो सोमिया अर्गंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गंदितलो सोमिया अर्गंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो 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 तूं म्हजो राय म्हाका राय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मुगाळ भाव भयणो सोम्याच्या हातांत धरून आमी मेट काडुया ताचें नांव सदांच आमच्या वंठाचेर आमी गाजोवया तो आमचो मोग करता ताच्या बळान आमी चलया बाप्पा बाप्पा म्हूण ताका उलो मारूंक ताणें आमकां सकत दिल्या तीच उतरां आमची करून घेवया आनी उलो मारया तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो तुझें नांव सदांच म्हज्या वंठार गाजतलो तुजे हातान धरून हांव मेट काडटलो तुजे नांव सदांच म्हज्या वाट्यार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो 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 बाप्पा बाप्पा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मुगाळ भाव भयण एक आमच्या घरच्यांत सोम्याच्या पांयांक आमी पडटा उपकार मेळटा आसतना आमी अर्गां दिता पदकांत आमी पडटा आसतना जेजू म्हणून आमी रडटा पदकी जिणी सांडून तसो आदार आमी मागता हेस सोम्याक अर्गां दिवया आनी गावया हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजेन तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो ताका
पातकाव पडताना जेजू म्हणून रडतलो पातकाव पडताना जेजू म्हणून रडतलो आणि पातकाव पडताना जेजू म्हणून रडतलो पातकाव पडताना जेजू म्हणून रडतलो पातकीजीने सांडून तुझो आधार मागतलो आम्ही अर्घा दितलो सोमिया अर्घा दितलो सगळे मोजी जिने तुका समर्पितलो अर्घा दितलो सोमिया अर्घा दितलो सगळे मोजी जिने तुका समर्पितलो अर्घा दितलो सोमिया अर्घा दितलो सगळे मोजी जिने तुका समर्पितलो हालेलुया हालेलुया Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, Alleluia, alle, alleluia. Alleluia, alle, alleluia. Alleluia, alleluia. देवाशी उतार ऐकूनच्या कमकां समी आयते करत आसतना एक घडीभर आमचे आतुक्ते आमी दवरया मगाळ भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याची सकत ह्या वेळार आमी मागया देवाचें उतार परगट करतल्यांक देवाचें उतार आयकोवचे आमकां देवाचें उतार जिणेंत रुता करचें आमकां एकल्यांक तेच पवित्र आत्मो सकत दिवन दी तसो पवित्र आत्मो बळान बरोवन दी तसो पवित्र आत्मो कृपेन बरो दी पवित्र आत्म्या कृपे सगारा आमचेर देवून ये म्हणून त्याच पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार उलो मारया तसो पवित्र आत्मा आमचे मदें घात येवन दी मोगाळ भाव भयणो त्याच पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर जिवी जावन दी त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां बरोवन दी हे घडीभर आमचे दोळे आमी दांगया आमचे हात आमी उक्ते दवरया पवित्र आत्म्याक उलो मारया पवित्र आत्म्या कृपे सगोरा आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये तूं आमचेर देवून ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान कुटुंबांत आमी जियोंक माया मोगा कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगा लालेन मागतां लाभय तुजी कृपा लाभून मागतां लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा लाभय आमकां तुजी कृपे देणी 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 बळात्मी कर आमची अस्कचिणी बळाधिकार आमची अस्कचिणी बळात्मी
देखर जिणी बळाधिकर जिणी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये सांजूचे वाज बापाच्या नव्यानांत आमी वांटो घेता एकूड आस्तोरिया जुजे वाज बाप दिंबेर पडोवन देवा लागीं ताणें मागिल्लें आनी ताच्या कश्टा संकश्टांत हांवन तो जैते वन जालो ताणें चिंतूंक नातलें पूण देवाचेर ताणें पातयणी दवरली आनी त्या पातयणीचो फळ जावन आज हांगासर एक पुणथळ तुका म्हाका ह्या पवित्र थळार मेळ्ळा आनी ह्या थळार आज आमी संगाता मेळोवन देवाक आमी मान केलो ताच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो आनी त्या मरिफात आमचें जिवीत देवाक मेचोवचें तसलें करच्याक ह्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेवया उबे रावया नव्यानांत वांटो घेवया सांजुचे वाज बापा होगळा पानी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नान साडे नाका देखन बसया मुगाचनो ह्या पुणथळार फाटल्या दिसांनी हांगासर जायत्यांनी भेट दिवन जायती ते संवां बरोवन घाल्ली आसात आनी सर ते संवां जर तो वाचीन जाल्यार सुमारचो वेळ आकात वेता एक घडी बरुडास करया कितें बरें म्हाका मेळा जाय म्हणून चिंतन हांव हांगासर आयला आनी जुजे वाजा लागीं मागिल्लें तो दिता म्हणल्या विश्वासान हांव हांगासर पावला आनी ह्या नव्यानांत वांटो घेवन हांगासर जमल्ल्या सर भक्तिका संगाता मेळोवन म्हजे काळजाचे यात्रेक जावं परंतु सबार संगती आसात ल्हान भुरग्याक बरी भलायकी थावन उतर प्रायेच्या पर्यंत बरे भलायके खातीर मागली शिकपांत जैत जोडच्या मुखांत जिवितांत मुखार सरून बरो फुडार शिकपान जैत बरें कुटुंबां जिवीत बांदून हाडूंक आनी भुरग्या बाळाचें देणें कुटुंबांत चौकसाय समाधान घोवा बायलां मदें समजणी हें सगळें हांगासर बरयल्लें आसा जायत्यांनी परगांवांत काम मेळच्या खातीर विजा मेळच्या खातीर जावं पुरो दुबयांत इस्रायल ऑस्ट्रेलिया ह्या इतर गांवांनी तांणी बरेंपण मेळाचें म्हणून मागिल्लें आसा आनी प्रत्येक जावन मारेकार पिडेक वळख जावन आस्पत्रेनी आसची बरी भलायकी मेळच्या खातीर तांणी मागोवंक विचारला आज हांगासर आयिल्ली तूं आनी हांव एक ना एका रितीची पिडा तुका म्हाका दोस्तालीत आनी आज ही चिंताप घेवन बरेंपण आमी जोडतले हांव पाद्र्याबाच्या मुखेलपणार ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवन आमी हांगासर आत्मीक बरेंपण जोडतले हांव म्हणलें चिंताप घेवन आयिल्ल्या तुमच्या सर्वांच्या गरजो मागणी आनी हांगासर बरयले इरादे सांजुचे वाज बापाच्या पांयांतळी हांव भेटोवन दवरतां मोगाचें न्हू हांगासर जें कितें आसा एक घडी भर उडास करया हांव कितें आयच्या दिसा म्हाका मेळाचें म्हणून आशेवन आयला एक घडी भर जुजे वाजा मुखांत्र देवाक आमी भेटोवन दिवया
म्हजें वैयक्तीक जिवीत, म्हजो दादलो, म्हजी पतीन, म्हजीं भुरगीं, म्हजी आवय बापाय, म्हजीं कुटुंबदारां, गांवांत परगांवांत आसचीं म्हजीं कुटुंबांचीं मनशां, आमच्याच कुटुंबांत हांव देवाच्या सेवे चक्रेंत आसचे पाद्र्या सिस्टरां, ह्या तरबेती अंतरराष्ट्रीय ह्या युवस पाद्र्या सिस्टरां जातल्यांक आमचे युवजण बरो फुडार ताणें वेंचूंक, बऱ्या गुणांनी ताणें वाडोवंक, समाजीक फिरगजेक कुटुंबांक आदाराचे जावच्याक, बरी सैरीक मेळच्या खातीर, भुरग्या बळाचें देणें लाभच्या खातीर, आमच्या कुटुंबांत आसच्या मालगड्यांक पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमचे कडेन सबारांनी मागिल्लें आसा, सबारांनी मागोवंक विचारलें आसा. ह्या समेस्तांचो उडास काडया, देव तांकां बरी भलायकी दिवन दी. ह्या दिसांनी संवसारार मुखेल्यांच्या स्वार्था वरवीं आज कितलोसो लोक निरपराधी मरण पावता. झगडें चडोनंत आसा. तिणें पापसाहेब मागण्या मुखांतर तेरसा मुखांतर ह्या म्हयन्यान मरयेचो आदार मागून बरेपण मेळा जाय म्हणून तो आशेत आसतना सांज जेवाजांनी मरयेक सांगाता घेवन जिवितान जैत जोडलें. तर हें बरेपणी मेळोवन दी म्हणून मागया. घरांनी आसून हांगासर जावचें भक्तीपण पळोवन बरेपण आशेतेल्यांक सांज जेवाजा मुखांतर देव तांकां बरें करून दी. हांगासर येयल्या हर एका भक्तिकाच्या जिवितान बरेपण मेळटलो म्हणल्यार विश्वास धरचें तसलें एक भावार्थी चिंता मतीन धरून हर एकल्याक बरें जावं दी. जात कातलेकी नासतना येवच्या हर एका भक्तिकाच्या जिवितान बरेपण मेळोवन दी म्हणलें चिंताप घेवन सर्व आमी दिमी घालया, हात वयर घालया. एक आमच्या पा एक नामान मरी आनंद बापा ह्या शेवटा खातीर हांगासर येयल्या सर भक्तिकांक आनी येवंक आसच्या आयिल्ल्या येवन वेताल्या आनी हांगासर बरेपण करच्या हर एकल्याक फावोर जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. महिमा पिता आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा आमेन. सांजुजे वासाची लदीन सोमिया काकुळताम चिकर, काकुळताम शिकर, क्रिस्ता काकुळताम चिकर, क्रिस्ता काकुळताम शिकर, सोमिया काकुळताम चिकर, सोनिया काकुळताम शिकर, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता दयन ऐकमका, क्रिस्ता दयन ऐकमका, सर्गींच्या देवा बापा, काकुळताम शिकर, देवा पुता संवसाराच्या दरोका, काकुळताम शिकर, देवा पवित्र आत्म्या, काकुळताम शिकर, संतिसिमा त्रिंदाद एकास देवा, काकुळताम शिकर, गोंयच्या बेनावलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणा वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, दुबळी कायाची जिणी जिवन सो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसावून काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, श्रीलंकान दोगदोने संपडल्या कतोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, भिकाराच्या रुपार श्रीलंका कोसून नाच जावन वेच्या कतोलिक बोवार्थ जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, कोंताचे भक्तीपण आदारन मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, देवाचेर बोवार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टन वारेरान सुसुल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्ल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर, बोवार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गुवळ्या काळीनां धाडूंक वावरलेल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पासून विनंती कर,
देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक बेसाडिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम्हा पासत विनंती कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले बगस आमकां येसुमिया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले नायक आमकां येसुमिया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आकुल आमची कर नव्यानाचे मागणे हे सांजू जेवास तू आमचो शरती सान्नसाय आणि सर्गीत जावन देवाची बेसावा आमकां वांटीत आसाय तुझे जिवीत आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांगत तेच वटेन आमी चलच्या तुजे तोंड प्रेरण घेताव आणि आमकां तुज्या कोपान समर्पिताव सांजू देवास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आणि तोच हजारो लोकां मनशाक तूं सुडसुडीत चलय अहंकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट कोगडायलेल्या सरशी तूं धांवलय तांकां जिविताचे उतार प्रगट कर सक्रामेन दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका प्रसन्न जाली म्हणा कश्ट म्हळ्यार तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किल्लात घाल देवाचे उतार प्रगट करूंक आमची काळजां उपेस्त कर पेल्याच्या बचाविशांक चिंतूंक आमकां शिकय सांजू देवास दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेक नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान बोंडांच्या मोगान शिरीषबाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणले तुज्या जिणे मरे फास्ट शिकयलाय आसता दुर्बळ्यांसारखे दुर्बळ्या पिडेस्तांनी कश्टांतल्यान ते पळ्यो आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजू देवास ह्या संवसारी देवाचे खातीर जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी तुवें देवा सादार मेळा सो केलोय आज सर्गाराजान देवा संगीत तूं आसाय तें तावन तुजी वाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जिवीत तुका उक्तें करतां आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाय तुजे मुखार हाडटां आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग या घडये या आमच्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर ही घडी पोर मावन पोनी आमच्यो गरजो सांजू जेवास बापा मारिफा सर्गींच्या बापा उबार या संगता मागया सांजू जेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन किरींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुश्मनांच्या सर पसादावन आमकां राखून वर बवरदागाच्या विच्या संगतीक बली जावन दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सगळींच्या घरांत ससनाक जिवनचे भाग आमकां मेळाशे कर आमीन जुजेवाजाच्या मजतीन आतां पिडेस्तां पासत विशेष मागणे आमी करतल्या एक घडीभर आमचे दोळे धांपया ह्या पुणतळाक हांव आयलां सांजुजेवाजाची मजत मागून भलायकी मागून म्हज्या कुडींत एक ना एक पिडा म्हाका दोस्ता जावंक पुरो मोतींत सबार रितीची तेंते सांगूंता जावंक पुरो ती सगळी आस सांजुजेवाजाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पया ताचे थंय आमी पातयया तो खंडीत जावन जेजू लागीं मागून आमकां जाय असले भलायकी जोड दितलो म्हण पातयया सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्गींच्या बापा विविध तरेच्या दुखीक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक संपडेलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमेता करून दाखयलां त्याच परी तुज्या सेवका सांजुजेवासान आपले जिणये आनी मरणान जायती अजापां करून त्याच मावाळांक लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवीस सभेच्या गोपांत ओडूंक हाडली ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी आनवारांतलें आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनातल्यो विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता
तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. आज सांजू देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा तुका आमी मान करता. तोचे महिमा आनी संतोष एका देवात येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. सांजू देवासाच्या विणवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली आमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवंक आमकां वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजू देवा सर्गींच्या रासांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळे पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्या बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडूंक सासनाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्या सडवंदरा देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोपे आसो. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्ळ्या संतोष बरीत काळजा तुका हसयता. तुझे मरण जीवन कोण आमी समारंभता. सर्गी जेवणात तुझ्या आमी भाग घेता. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्ळ्या संतोष बरीत काळजा तुका हसयता. तुझे मरण जीवन कोण आमी समारंभता. सर्गी जेवणात तुझ्या आमी भाग घेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता चढवणदारा उपकारांक सा तुझ्या वर्गांत येता. रक्कम तुझ्या आमकां नितळ केल्याय. खुर्साच्या मरणाका जिवीत दिल्याय. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्ळ्या संतोष बरीत काळजा तुका हसयता. तुझे मरण जीवन कोण आमी समारंभता. सर्गी जेवणात तुझ्या आमी भाग घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांजू देवासाच्या ह्या पुणतळांत एक कुटुंब सावन आमी एका दिसाची रितीर अखेरेच्या हंताक येवन पावल्या वाचताना देवा करगां स्तुती गावन देवाचें उतर आमी आयकोवन ताकाच आतां रूप घेवंक आमी अत्रेगून आसतना आमकांच सोम्याच्या हाती आमी समर्पीत करया. आमचें उणेपण सोम्याच्या हाती आमी समर्पीत करया. सोमी आमच्या संगात आसतना आमी भियोवची गरज ना. तो आमकां जोर उदंड आशिर्वादांनी भरतलो म्हणलें भावार्थ बरवसो आमचे थंय आसूं दी. तरी देवातय आमी पातयेणी दवरूंक इणकार केल्ल्या पसत आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट धर बरें सडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदत्तां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता.
सर्वपदवेदार देव आमची काकुळत करू आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. Sumia kakuka, Sumia kakuka, Krista kakuka, Krista kakuka, Sumia kakuka, Sumia प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजू जेवासाक परजळीत मागण्या आणि दुबळेकायची जिणी जियो तुझ्या परजेक देखी बरी जिवीत मुखांत साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या नव्या जिणयेची साल दवरूंक फाव कर म्हण मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझ्या समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सान पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, जे कोण बवर्त दवरतात ते अब्रामाचे खरे पूत म्हूण समजून घेया. बवर्ता वरवीं देव अनबवर्त्यांक नितीवंत करतलो म्हणलो सुवार्तेचो संदेश पवित्र पुस्तकान अब्रामाक पयलेच कळीत केलो आनी म्हळें तुजे थंय सर जनांगा आशिर्वाद जोडटली. देखून जी कोण बवर्त दवरतात ती बवर्ती अब्रामासोवे आशिर्वाद जोडटली. आनी एक वाटेन जी कोण नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात ती श्रापाकाल आसात. कित्याक पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा, नियमशास्त्रांत बरोवन नासले सगळे मानिना आनी पाळिना ताचेर श्राप पडो. कोणूच नियमशास्त्र वरवीं देवा हुजीर नितीवंत जायना म्हणून स्पश्ट जाता. कित्याक नितीवंत मनीस बवर्तान जियेता, तरी पूण नियमशास्त्र बवर्ताचेर हुंदून ना. कित्याक तेच सांगता कायद्या प्रमाणे चलता तो मनीस तांचे वरवींच जियेतलो. आमच्या पासून तूं श्रापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या श्रापांतलो सोडयल्यात. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, खुर्सार उमकळटलो हर एकलो श्राप पडलोलो जावं. क्रिस्त जेजू मरिपात अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातींच्यांकी देवा जाय आनी बवर्ता मरिपात बसयलेलो पवित्र आत्मो आमी घे जाय म्हणून हे सगळे घडले. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. सगळे म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दिता. जमलेल्या भक्तिवंताच्या सभेंत तुका हर्सिता. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती, तातूंत आनंद भोगतेल्यांनी ती नियाळची. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. वर्ती आनी महिमेची कृत्या ताची नीत सस्नीक बाळटा. आपल्या विस्मीत कायद्याचो तो आमकां उगडास हाडटा. सर्वेस्पूर जावन आसा कणवळो आनी मोगाळ. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. आपले थंय बेभिरांत आसल्ल्यांक तो ग्रास दिता. आपले करार सदांच आपल्या मनांत दवरता. हेर जातींच्या लोकांचे देश आपल्या परजेक दिवन आपली पदवी ताणें तांकां दाखयल्यात. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया.
आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपती लोटून भायर घालतेले आनी म्हाका धरणीर ऊस उबारल्या तेन्ना सर मनशाक म्हजे ते हांव व्हरतलो. Servesc por तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो चालुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजी एक म्हणो जेवणसार सोडयतालो तेदमा तांचे मदले थोडे म्हणाले जेवणसाराच्या मुखी बेलजेबुलाच्या शातेन हो जेवणसार सोडयता. हेर थोडे ताच्या परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गिंतावन एक कुणा दाखयचंय म्हणटाले. पण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगू लागलो अंतरजुजान वांटे पडे जाल्ले खंयचेय राज विभाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे पांटे जाले घराणें देसवाड जायनासतना उरना. तेच बरी सैतानाच्या पक्षाचे एकामेका उपराट जाल्यार तांचें राज उरचें कशें. हांव बेलजेबुलाचे शातेन जेवणसार धांवडायता जाल्यार तुमचे शिश्य कोणाचे पदवेन धांवडायतात. अशें ताणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव जेवणसार धांवडायता जाल्यार दुबाव्या विणें देवाचें राज तुमचें थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपल्या हात्यारांक घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताणें सगळें आस्तबदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लाडायक वचोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवचें जोर हातेरां तो वण व्हरतलो आनी मेळटले लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाताना तो म्हजे विरोध सुसय. जो कोण म्हजे सांगाता पुजयना तो निजायकी शिमटायता. एका मनशाक लागलो जेवणसार ताचे भितर भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सो दीस अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सर आयिल्ल्या म्हज्या घरांत फाटीं येता म्हणून अशें फाटीं येतच तें घर जाण्ण नितळ दवरलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपल्या प्रात चड नसते हेर 7 जेवणसराक हाडून येता. ते सोर भितर सरन ताचे ते आपलें टाणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंच्या की फास्ट जाता. देवाचें अवतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हें सगळें वर्स मागण्याचें वर्स म्हूण पासार केलां म्हूण हांव चिंततां. वय की न्ही सगळ्यांनी मागण्या विशयंत आमी आयकता. म्हणटा आसतना ह्या रितीरेच्या आखरेक आमी आध्यात्मीक मरणा विशीं चिंतलें. थंय तावन आमी क्रिस्त थंय बरवसो दवरल्यार आमी परत्यान उरतेले हांव म्हणून आयकलें. आतां आमची आध्यात्मीक जिणे आमी मुखार कशी व्हरची ताचे विशयंत इल्लें ध्यान करूंक प्रयत्न करया. आज संवसारांत आमी संबंद दवरूंक सबार टॅक्नीक आमी यूज करता. दुसऱ्या कडेन संबंद आमी आसा करूंक आमचे कडेन वॉट्सॅप आसा, फेसबूक आसा, फोनां आसात ना पत्रां आसात. पळय की न्ही त्या मुखांतर आमी संबंद दवरता. ह्या 2 दिसांक एक फावटी कोणाक म्हणी आमी कॉल करीत जाय कॉल करता विचारता तूं कशें आसाय बरें आसाय गी. पळय की न्ही म्हणटा आसतना देवा सांगात आमी संबंद दवरूंक की एक टॅक्नीक जाय न्ही. ताका मागणें आमी म्हणटा. मागणें म्हणून आपयता. म्हणटा आसतना मागण्याची रीती एकच रीत जाय जे म्हणना. पळय की न्ही दुकरा मास केल्ले बरी बकऱ्या मास करूंक जाताय ना न्ही. बकऱ्या मास केल्ले बरी कुंगडा मास करूंक जाताय. रीत इंगड. आतां तुमी चिंता एकल्याच्या घरा वर्स सगळी बकऱ्या मास हाडले म्हूण चिंतया. कालें करतात ती बकऱ्या मास हाडून कुक्करांत घालून 7 विजील काडटात. वय की न्ही ती रीत. मास बरें करून शिजत जाल्यार 7 विजील काडीत जाय. हें एक सवयेर पडोवन 7 विजिलां काण्ण 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 सवयेक पडोवन अप्रूप घरा मासली हाडल्यार कुक्करांत घालून 7 विजील काडल्यार वय कांटेय मेळचे ना.
कांटेय करूंक येते म्हळ्यार मास करची रीत इंगड मासल्याची कडी करची रीतच इंगड. तशेंच आमी मागणें करची रीत एक रीत आसा. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे मागण्याची बुन्याद घट्ट जायचे जाल्यार आमच्या जिणयेंत 7 संगतींक आमी प्रामुख्यता दिवंक आसा. 7 संगत्यो आमी मोतींत दवरूंक आसात. तर आमचे ही आध्यात्मीक जिणी आज सुरू केल्ली जिणी ती बऱ्या रितीन आमी घट्ट करून बांदी जाय जाल्यार ह्यो 7 संगती आमी मोतींत दवरूंक जाय. पयल्यान पयलें मागण्याक एक वेळ अमानात करा. फॉर एग्जाम्पल तुमच्या फिरगजेंत आयताराचें पयलें मीस कितल्या वरार? 7. ओके. ते तुमचे कोणाक तुमचे तुमी दवरा. एक फिक्स टायम आसा न्ही, 7:45 गे 7 गे म्हण. आतां पाद्राबो थोडे फावटी तुमकां येवंक इल्लेशे कश्ट जातात वयगिनी, पावस येता, म्हारग सामाना म्हणून 7:15 मीस सुरू करताय ना न्ही. तुमी येवन येनासतना रावन 7 सुरू करता गी ना. तशेंच तुमच्या घराई एक टायम 8 वरां जाल्यार 8 वरां, 8 तावन 8:15 जाता म्हणसर हो देवाचो वेळ आमी हेरांक कोणाकय दिना म्हूण फिक्स करूंक कित्याक नजो? फिक्स टायम कोण संवसार पडोवन वचोन दी 8 तावन 8 जावन 15 मिनटां म्हणसर आमी तेर्स करता. फिक्स तो कोणाचो दी, कोण नासतना रावून दी, घरच्यांक सगळ्यांक कितें कळीत आसत जाय. कित्याक म्हळ्यार तो फिक्स टायम देवाचो वेळ आमी देवाक दिता आसतना देवी आमकां आशिर्वादीत करता. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आमी वाचता पळय दानियेलाच्या ग्रंथांत 6 अध्याय 10व्या वळींत नबुकदनेझरान सगळ्या राजवटकेंत आज्ञा केली, जे कोण मागणें करतात तांकां जिवेशी मारतले हांव. पूण दानियल प्रवादी ताचो टायम आसा पळय, सकाळीं दनपारां सांजेर मागणें करचो. रायान कालें सांगल्यार ताच्या टायमाक तो घरा भितर रावोंक ना, जणालां उक्तीं करून मागणें करतलो. त्या कारणा खातीर ताका सिंहाच्या गवी भितर घालें. भियों ना तो. फिक्स टायम देवाक दिवचो टायम हांव देवाक दितां. एक निगदीत टायम आमी दवरनो. निरंतरी मागणें केल्ल्या वेळार देवी आमचें मागणें आयकता. नेक्स्ट मागण्यांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां भावार्थ आसूंक जाय. कोणा कडेन आमी मागता पळया तो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय. अब्राहमाक भावार्थाचो बापोय म्हूण आमी आपयता. कित्याक देवान सांगलें हर एक उतर ताणें आपल्याच्या जिणयेंत दाखोवन दिलें. तुवें वाडिल्लें गांव सोड, हांवें दाखोवच्या गांवाक तूं भायर. तो गांव ताणें पळोवना, देवान सांगलें तो भायर सरलो. ताच्या उपरांत देव सांगता तुका एका भुरग्याक हांव दितलो. उतर प्रायज जाल्यार अब्राहम पाती येता आनी त्याच भुरग्याक परत्यान बली भेटोवंक देवानी सारथनाय अब्राहम पाटी पळोवंक ना. भावार्थान ताणें मॅट काडलें. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो काळी एक आसुल्लो आमी वांजेलांत वाचता. बोडया उक्तें जातलें मागा सोदा वैगी आमचे मलगडी मनशां पुरो तांतून पातयेणी दवरून मागताले. आतांच्याक तांतून पातयेणी ना, बोडोवच्यांत ना, सोदच्यांत ना, विसारच्यांत ना. कित्याक म्हळ्यार विसारल्यार कोणी दिनात. कित्याक म्हळ्यार आदीं विसारल्यांत फाटीं दिवना आनी आतां परत्यान विसारल्यार दितात हे दिनात. आतां कालें आतां दांबा मेळटलें, ओत्तिरी सिगूद. पयलें पुरो पळया घरा गेल्या उपरांत बागील थप्पूड जाल्लें न्ही मम्मीन काडचें जाल्यार आतां दांबा. ओपन द डोर सिसीला. मम्मी आल्यार सिसील म्हणटा, पप्पा आल्यार आंतोणी म्हणटा. कंप्युटर दामल्यार जालें. आनी पयलें पुरा तें बँकाक येताना तें चक्क दी जाल्लें व्हरून तुमकां वट्टे पावली दिताले नंबर 37 नंबर. तें खाण घेवन पेटो राखले बरें राखोन राव जाल्लें वयगी न्ही.
आतां कांय ना गेलीं रिगलीं कार्ड घालें दांबा मेळटलें हें दामचें आयल्या उपरांत सोंसणी कांय आमचे कडेन ना पळय की न्ही त्या देखून पळय तुमच्या घरांनी त्या रिमोट चार रब्बर बँड घाल्यांत बॅटरी चेंज करची म्हूण गोत्तू ना तांकां म्हळ्यार दमतना चॅनल चेंज जायचे जायना जाल्यार खंड मारलें बॅटरी चेंज करा 3 म्हयन्याक एक फावटी ताचे भितर एक बॅटरी आसा ती चेंज करूंक दमूंत रावचें न्ही प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ताच्या उपरांत रब्बर बँड घालून दवरला हां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो प्रेयर म्हळ्यार मागणें म्हळ्यार इन्स्टंट न्ही ताका टायम लागता बोवाडता तुमचें थंय आसूंक जाय बडोवंत जायचे विसरंत जायचे मागोनूच जायचे त्या देखून बावाडत आमचे थंय आसल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कालय आमच्यान करूंक साध्य जाता कालय आमच्यान करूंक साध्य जाता तर तिसरें तुमी मागता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बोगसणें दिवन मागोवंक सुरू करा बोगसणें दिनासतना मागल्यार जायना द्वेश हग्गे आमच्या मोतीन दवरून मागल्यार आमचें मागणें देव आयकना थोड्यो संगती आमी वेगळी सोडिचे खंय कळ्ळें मो थोडी सकाळीं तावन बसल्यांत थोड्यो संगती सोडिचे आतां मुडिपूचें वारें गुड्याचें वारें भारी बरें आहा म्हणून हांव अप्रूप आयिल्लो हें वारें भारी नितळ्ळां म्हणून सोण्णां मागीर रितीर आसना ससना सोविशे हां तितल्यांत 2 मिनटां गेपटी आमी काण गेल्लें वारें सोडीत जाय हां आतां दोगीच्या दिसांनी तान लागता म्हणून मुडपूचें उदक बरें आसा म्हणून समाप येवन हांव सोडना म्हळ्यार 4 घंट्याक पियेल्लें उदक सोडीत जाय नाजाल्यार किडनी डामार जाता आयचें जेवण बारी बरें आहलें वयगिनी हां घरा वचून मुडपूचें रितीरेचें जेवण बारी बरें आहलें गांव सोडना म्हळ्यार मुडपूचें जावं दी खंयचेंय जावं दी 24 घंट्या भितर सोडीचें तूं सोडना जाल्यार तुजे बायल आनी घोव तुका सोडून येतली मागीर तशेंच सूर्य बुडचे पयलें तुमी राजी जाया हां द्वेश सोडा कशें आमी पियेल्लें उदक आमी सोडटा जेवल्लें जेवण आमी सोडटा तशेंच द्वेशी आमी दवरून काण घेवंक जायना बोगसणें नासतना आमी मागल्यार देव आमकां आयकना हें तिसरें मोतीन दवरचें चवथें देवाचें देवाक दिया रायाचें रायाक दिया देवाचें देवाक दिया पूण अंतू सुकता रायाचें रायाक दिवंक सुखाना सुकता गी आस्ती तेरिगे पुरसभेंत विचारल्यार म्हयन्याच्या पयल्यांत बांदीन हांव गी आमगे त्या मागीर बांदल्यार फायन पडटा पयलें बांदल्यार 5% रेबीट फाटी मेळटा एग्गी बांदता टॅक्स बांदता देवा रायाचे रायाक दिता GST ऐकलां न्ही GST कालें GST म्हळ्यार गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स आतां आनी तुमी खाण घेवनच्या वाऱ्याकी टॅक्स आसा खंय 2% घालतात खंय तुमकां आधार कार्ड खाण घेवन तुमी कितलो किलो आसात म्हणून ओवरऑल कॅल्क्युलेशन करून तुमी कितले उस्वास खाण घेतात कितलें वारें एक पटी भितर येता म्हूण कॅल्क्युलेट करून तितलें टॅक्स पडटात नेक्स्ट रेडी राय GST गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स आतां रायाचे रायाक दिलें देवाकी GST दिवंक आसा देवाकी GST दिवंक आसा तें आमी उडास दवरीत जाय देवाची GST खंयची अनवाल काय तो अनवाल काय ही करचे देवाक दिवचो न्ही तो प्रेज द लॉर्ड देवाची GST जनरस सिन्सियर थँक्स
जनरस सिन्सियर थँक्स, प्रामाणिकपणे देवान केल्ल्या उपकाराक अर्गान दिया, देवाचें देवाक दिया. आमी सबारपटी इसारच्यांत आसता वय की न्ही. आमी विस्तार जाय जे खंय विस्तार जाल्ले तितलें आमचें मोल चड. तुमी आतां हॉटलांत वचून इडली काण घेतात. इडली एक इडली करून कितलें पीठ जाय मा? एक कुल्यार वय की न्ही. आतां इडलेक कितलें मोल? तेका इडलेक 10 रुपये. तें हॉटलाचे वयर वंदन आसा. एका इडलेचें मोल आहा पळय, हॉटेला वयर वंदन आसा. खंयच्या हॉटलान पळया एकलो येवन टाई घालून पश्टाक येवन तुका कालें जाय म्हूण एक पेपरार बरोवन व्हरून थंय दिवन मागीर हाडूंक एकलो, इडली हाडूंक एकलो, तुजी खाल्ली प्लेट काडूंक एकलो, पयशे खाण घेवंक एकलो जाल्यार त्या इडलेक 20 रुपये. त्या इडलेक 20 रुपये. तुमी बसल्या क्षण एकलो येता, कालें जाय म्हणटा, इडली ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ इडली म्हणून ताणें थंय सांगून परत्यान भितर वचोन ताणें ती इडली हाडून तुमकां दिवन तुमची प्लेट ताणेंत काडून परत्यान हात ताच्या लुंगेक थंय बसोन तुमचे कडेन पयशे काडून गेल्यार 10 रुपये. कळ्ळें गे. त्या इडलेक एकच कुलेर पीठ. आतां तेंत पीठ कायलेक घालून पातळ करून दिल्यार त्या एक कुलेर पिठाक 70 रुपये. मसाला दोस वय गी. पळया अंतू आमकां एकली सांव आसा, तुमी कितले टायट जातात पळय तितलें मोल उणें. इडली पळय पीठ थंय टायट जावन आसची न्ही, मोल उणें. विस्तार जाल्लें तितलें मोल चड. विस्तार जाल्ले तितलें मोल चड. आमी हांव म्हजें म्हणून आमी इंत टायट जावन रावल्यार आमकां मोल ना. आमी विस्तार जाल्ले तितलें समाजेंत आमकां मोल चड जाता. संकुचित जावचें न्ही. देवाचें देवाक दिवया, मनशाचें मनशाक दिवंक प्रयत्न करया. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो, तुमचें मागणें डेयली रुटीन जाय. फायर सर्वीस न्ही, ॲम्ब्युलन्स नाही, पोलीस नाही. मागणें म्हळ्यार फायर सर्वीस नाही. 101 केदाळा उडास येवचो घरा उजो पडल्या वेळार मात्र. 108 सिरियस जाल्यार मात्र घरा. 100 चोर डिगल्या वेळार मात्र. नाजाल्यार कोणी म्हणी स्टेशनाक वचोन तूं आराम आसा इन्स्पेक्टरा जेवलो की विचारता हांवें ना. तशेंच देवाकी तुमी फायर सर्विसाक फोन केल्ले बरें, अप्रूप फोन करचें न्ही. 108 फोन केल्ले बरें फोन करचें न्ही. 100 फोन केल्ले बरें फोन करचें न्ही. डेयली रुटीन सदांचें काम तें जाय. सदां मागत जाय. सोवें तुमी तुमच्या मागण्यांत देवाचें उतर सदांच उपयोग करा. सदांच उपयोग करा. 7वें, तुमी करचें मागणें सेवेक एक वाट जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी मस्त जाणां हँडसम जावंक प्रयत्न करता वय की न्ही. सोबीत दिसचें म्हण हँडसम, फेर अँड लवली, फेर अँड ग्लो, पॉन्स एज मिरेकल क्रीम. तांत हँडसम जायनांत. तुमी हँडसम जाय जेगी गिव या हँड टू सम. तुमचो हात आनी एकल्याक दिया. म्हळ्यार हात दिवचो म्हळ्यार तो हात दिवचो न्ही, सेवेचो हात. सेवेचो हात. त्या देखून मग न्हू आमकां सगळ्यांक आज ना फाल्यां सर्गाक वचोंक जाय न्ही. सर्गाक वचोंक म्हणा गे. कोणाक सर्गाक वचोंक म्हणा हात वयर घाला. कालें फादर सकाळीं म्हणी सांगलें जाल्यार आतां फोन करते आले आमगेल्याक. तुमी आतां सांगल्यार थोड्यांक कावजेणी जाली. आतां वयर घालचो गे नाका गे म्हण. कित्याक म्हळ्यार 4 वरां जाल्ले क्षण घरा येता म्हण सांगलां. आतां पदराबान सर्गाक आपूण येयल्यार म्हण आसा न्ही. सर्गाक कितली मेळटा?
गेल्ली एकली पाटी येवन अंदपादर तुमकां गोत्ताल्यार सांगा हांव वय गेल्ली एकले येवन अंत वय आमच्या इगर्जेंत वयर तावन सकला येवंक कितली आहात थोडी मेटां आसात वय गिनी ते इतली मेटां येना अंत सर्गाक वचोंक भारी सुलाभ सर्गाक वचोंक सोत्त मेटा सर्गाक वचोंक सोत्त मेटा सर्गाक वचोंक कश्ट नांत सगळ्यांक सर्गाक वचयत खंय आसा 300 मेटां माथ्या वचो वांचेल 25वा अध्यायी वळ 36 25:36 हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हिसयलें हांव बंदेंत आसलो हांव पिडेंत आसलो हांव एकसुरो आसलो येया तुमचे पसो तयार केलां तें रास बोगा तर मोगाच्यान भुकेल्ल्याक एक मोठो शीत घालूंक आमच्यान जायनांगी जाता गी ना जाता वस्तूर नातल्याक दिवयेत गी आमकां कितलीं फेस्तां आहात मोगाच्यान व्हडलीं फेस्तां आमची कितलीं आहात एक क्रिसमस वय गी न्ही इस्टर व्हडलें फेस्त हां मोंती फेस्त या 5 फेस्तां सक्कड फेस्तांक वस्तूर काणगे जे मा हो एका पाद्रा पुरा उलटात सांगता आमगेलो एकलो वर्साक एक 3 वस्त्रां म्हण हाडटालो आतां तेंय दिनांगी म्हूण यो शेरमा वायको न्हू म्हूण चिंतात थोडी न्ही सक्कड फेस्तांक वस्तूर काणगे जे गे म्हणून ना काणगे या पयशे आसल्यार काणगे या हांवें सांगचें 4 फेस्तांक तुमकां काणगे या एका फेस्ताचें कोणाक म्हणी दुसऱ्याक दिया सर्गाक वचोंक एक मॅट सडल्ले बरी जाता आमी 4 फेस्तांक आमी काण घेवन एका फेस्ताचे कोण म्हणी एकल्याक वस्तूर नातरल्याक आमी दिल्यार सर्गाक एक मॅट वयर वचयत ते देखून सर्गाक वचोंक कश्ट नांत आमचें मागण्या जिवीत केदाळा सेवेचें जिवीत जावन परिवर्तन जाता गी त्या दाळ आमच्या मागण्या जिविताक एक अर्थ येता ते देखून आमी मागल्या उपरांत आमकांत खाली करूंक आसा म्हणल्यार आमी एकल्यांनी उडास दवरचें तर आमचें मागण्या जिवीत स्पिरितान तें बरोवन दी आनी देव आमकां एकल्यांक ताच्या आशिर्वादान बरोवन दी म्हूण मागया आमेन. Hola te tiré अंगार पे ना सोम्या मुझे लगी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता हे दुनिया सुनको सुलास मुझे जिये सो पुण्या सोवे भेटून देता कष्टानी वार मुझे कुणी सो वैना सोवे भेटून देता मोला देखिले बंगार पे ना सोम्या मुझे लगी जीवन मुझे भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पयसभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सो मनशाच्या तारोक आपल्या परजे खातीर सान सुसेवासान खतखतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कालचेपणाचे सदेंची वेत तुका भोव मानवालें यस सेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ खाळसाण ह्या पवित्र जेवणांत वाडो घेवंक आमकां फाव कर आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे
सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदूतर आनी सासणाच्या देवा सोरकळी आनी सोर थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वासाक आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचो संगात सोडून कालत्यापणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियोंक तुवें आमकां पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परजळीत जिवीत आमच्या काळजांक क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णोक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सो देवदूतां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बरोबर वरा संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गाने संसार भरला तुझ्या सर्गे तुका सर्गे तुका सर्वेस्पराचे नावे येता काका जय जय. सर्गे तुका सर्गे तुका बापा खरोच तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सोगट परगचुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारता तुझे गुना जीवन को आम्ही परगडता. सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो मे भक्तीपणे उडास करतव आनी हो जिवेताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सुगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर
तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती नंतरल्या सुमेस्तान तुजें बरजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्ल्या सर भक्तिकांची, आमच्या घरांनी आसच्या प्रायवंता पिडेस्तांची, आमच्या मागण्यांची गरज आसल्या सुमेस तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे मे संगाती, सांजो जय तिचो पती, भगीवन धर्मदूत, भगीवन जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोमयान शिकयलें तें मागणें आतां भक्तीपणान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागेन आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दीस तिकाल्यांचे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळय आई देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळे आमी सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवची म्हाका भावना, पूण तुज्या उतराणेच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कुडन रगत आमा सुमेस्तान ससनाच्या. पानांको 170 आणि 2 172.
उभी राहूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या पण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्या आसता आमी तुका अर्गां दिता. आमी सवल्या सर्गेंच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांनी सडय आनी सांजचो जेवासाच्या परसळे शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपाची आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोपे आसूं. सर पदवेदार देव दयाळेन तुमचे आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सोर वायट विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावडतान बरोवशेन आनी मोगान भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणे बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गेंच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे थंय देवो तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर मोगाळ भावयन एक घडी भर बसात. ह्या पवित्रार भक्ती पवन आयचे सगळ्या दिसाची रेचीर एक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक आनी ह्या रितीर जावन बरें पळोवन तुमकां जोडटलें तुमकां मेळटलें म्हणल्यार तुमचो बरवसो जावन आसलो आनी खंडीत जावन वो बरवसो सुफळ जाला म्हणली आमची बातयेनी जावन आसा. हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुण्यशेत सुरेकचार मनादीक आशिसरे बेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो उपकार मागता आसतना तुमी हांगासर कितें आशेवन आयिल्ल्यात तें सर्व सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या सगळ्या दिसाचें भक्ती पवन चलोवन व्हेल्लें आनी मुखार हिलींग सेशन पिडेस्त खातीर मागणें हे सर्व चलोवन व्हरतात. मनादीक बाप रोमन पिंटो नवार्दीक प्रसंगदार शिवमोग दियेसो याजक हांगासर येवन आयच्या दिसाचे सगळ्या दिसाचें भक्ती पवन चलोवन वरीस जाय म्हणून रेक्तर बापानी सरल्या वेळार भोव खुशयेन ओप्पल्यात आनी आयचें भक्ती पवन चलोवन व्हेलां. हांगासर हजर आसल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी आपूण तसो रेक्तर मनादीक आसिसी बापांच्या नांवान पूर्ण शेताच्या कमिटीच्या नांवान फिरगस गोळी परिशदेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शीच्या नांवान म्हज्या नांवान मनादीक बाप रोमन पिंटो तुमकां आमी आभारी जावन आसां आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी तुमच्या मिसावांत रितीरितींच्या मिसावांत आनी हेर मिसावांत सोमी तुमकां राखून व्हरून दी जुजे वास देवा लागीं मागोवन धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. कुमसाराक संगत पूण दिल्ले फरांगी पेटे कोवेंताचे याजक ते एक जण तेच बरी बोळा फिरकजी सुविगार मनादीक फेडरीक कोरया तांकांय तांच्या अनुपस्थितींत आमी देव बरें करूं म्हणटा. कंदारांचे मुखेल पळोवन घेवचो हरी एका शुक्रारा फेस्ता वेळार हांगासर येवन सगळो दीस ताणें आज आमचे खातीर करशिला मानेस्त सैमान पायस आनी तांकां सांगात दिल्या आमची कोयर पंगडाची दुसऱ्या फिरगजीची शुक्रारा गायन करची कोयर पंगडाची सांद्यांनी सांगात दिला. तांकांय व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सकाळी लायना नासलो आतां दनपार उपरांत ताचें नांव कळीत ना. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. डिवायड वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदी देव बरें करूं म्हणटा. सांजुजे वास बापा मुखार देवाचे आशिर्वाद मागता. मोगाचे सेवे रुपी रांदपाचें मुखेल फोन घेतिल्ल्या प्रत्येक रितीन बाळोक जेजू सुनांगळा वाड्या घरा तांकां सांगात दिल्ल्या 9 वाड्याच्या सर्व सांद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. रुचीक जेवण इतल्या लोकांक तांणी रांदलां आमच्या फिरगस घराणींस जुजे वास बाप आशिर्वाद दिवन दी आनी कुटुंबांत सदांच जुजे वास बापा मुखार देवाचें आशिर्वादां वचून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांतांतोन आर्कान वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर सर रितीन सेवा दिल्ल्या दिवच्या इगत झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा पोसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितीन हाताक हात दिवन वावर करच्या
सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. विशेष रितीन हांगासर ह्या पोंतळार येवन इरादे भेटोवन ह्या पोंतशिलाच्या बरेपणा खातीर दान दिवच्या सर्व दानींचो ह्या वेळार आमी उडास करता. तांकां आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. मिसार वचपा वचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रारा दान सुरू जावच्या पयलें 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. तुजे वास वॉट्सअप ग्रुपाक भक्ती जावंक कोणाक तरी खुशी आसा तसल्यांनी तुमचे वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दप्तरान दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स कुमसारां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक फिरगसगारांनी रांदलें जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉली उक्तें आसा. तुमकां मिसां दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत. आज 4 वरां म्हणसर ताच्या उपरांत थोडो वेळ आसतात दफ्तरांत दिवयेत. ह्या वर्सा सांजुजे वास बापाची वार्षिक परब डिसेंबराच्या 6, 7 आनी 8 तारीखेर जावन आसा. ह्या तिनूय दिसा भक्तीपणाक तुमकां आमी मोगाचो स्वागत करता. 5 तारीखेर डिसेंबराच्या 5 तारखेर ब्रेस्तारा दिसा पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें मीस आसतलें 4:30 वरार शिवमोगा येसू सुयाजाक मनादी फ्रँकलीन हांगासर येतात आनी हे मिसाचें बलिदान उचलून व्हरतले. मोगाळ फिरगसगारांनो आमची फिरगसगार हांगासर आसा. थंयसर कदेलां हॉलाची आडल्यांत तीं कदेलां दया करून रेतीर जाल्लेंच भायर हॉलाक व्हरून पाटी पावोवंक तुमचे लागीं आमची कालती विनंती जावन आसा. तुमी सहकार दिला. तुमच्या सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखल्या दिसांनी तुमी सहकार दितल्यात आनी आजय सहकार दिवचें म्हणून तुमचो लागीं विनंती जावन आसा. हांगासर येवन रेतीर चलोवन वेल्ल्या मानादीक रोमन पिंटो बापांक ह्या पुनशेत सुरेखतार मानाची वात दिवन तांकां येवकार तेच बरें तांचो उपकार बावुरतात. मानादीक बाप रोमन पिंटो न्हू थंयसर मुखार हांगासर आतां परतन मुखार वचूंक आसा. देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या जेवणाच्या बाबतीन आनी हाच्या पुण्यशेताच्या बरेपणाक दान दिल्ल्या दानींची नांवां हांव सांगता आसतना मुखार येवचें आनी प्रधान याजक मानादीक बाब रोमन पिंटो दान मानाची वात घेवची. गळाय करिनाकात. आदल्या हप्त्यान तुमी काणीक दिल्या ह्या दान दिलां तर त्या दानींचे नांवां नांतर जाल्यार तुमी येवन मुखार येवन वात घेवची. दीक्षिता डिसोजा नित्यादार 1000 रुपये, मतेस डिसोजा इरा 1000 रुपये, गुलाबी मोंतेरो अर्कान 2000 रुपये, डेनिस मॉरस आनी कुटाम अल्लीपादे 5000 रुपये, वलेरियन डिसोजा मेंबाळी 1000 रुपये, विन्सेंट डिसोजा कुप्पे पदाव 1000 रुपये, जॉयसन तावरो किन्निगोळी 1000 रुपये, पाविल लेविस विटला 5000 रुपये, रोमन लिसी डिसोजा पेरमानूर 3000 रुपये, जॉयस रेबेल्लो 3000 रुपये, कॅरल पिंटो मँगलोर 1000 रुपये, मॅक्सिम लोबो शंभर 1000 रुपये. जर तर कोणी पयलें दान दिवन वात व्हरूंक ना तसल्यांनी वात हांगासर मुखार येवन व्हरचें. दानीक सर्व आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वाद मागता. तेच बरें मानाची वात वांटल्या मानादीक बाप रोमन पिंटो तुमकांय देव बरें करूं. दिमी घालया आनी नमो नमो जेजू क्रिस्ता गीत गायन करुया. Krista undiaru parli bonascha namo namo sadwandara sakramenta tam karakcha namo namo Jesu Krista undiaru parli bonascha namo namo sadwandara sakramenta tam karakcha.
सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला देव पोंडली पोंड तुवें उंड्याचें रूप घेतला देव पोंडली पोंड तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वयल्यान येवन तूं आमचें घाण जाता उंड्या वयल्यान येवन तूं आमचें घाण जाता आमच्या मोगान भरण तुका समर्पिता आमच्या मोगान भरण तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पुनश्चा नमो नमो सडवंडरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा Hallelujah, 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 येदोळ आमी कोणाकय केलो की तोच जेजू ह्या उंड्या रुपार आमचे मदगात आसा जो कोण ताचेर नदर मारता ताचे मुखामळ परसळटा João Evangelho só addiyai world movत आरो बावरतान जो कोण म्हजे सशी येता ताका हांव केदीकच पयस करीसोना अडतीस वर्सां थळ्याच्या देगेर पडल्ल्या त्या व्यक्तीन जेजून ताका पळयलें आनी ताका गूण केलें कोडकाराच्या पिडेंत वळवळच्या त्या पिडेस्त जेजू थंय बावार्थान आयलो सोम्या तुवें कुशी वेल्यार हांव गूण जातलो तुज्या बावार्थान तुका गूण केलें 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळची ती स्त्री म्हणटा बावार्थान ती जेजूचें वस्त्र पडीन जाल्यार हांव गूण जातलें तिचे थंय जेजूची सकत वाडली असतोच जेजू तुका आनी म्हाका तशें थंय एक सामका पळयता तुजे थंय कितेंय उणेपण आसूंक पुरो कितेंय पिडा आसूंक पुरो जेजूक असाध्य जाल्लें कितेंच ना म्हणलो बावार्थ केदाळा तुजे थंय येता खंडिती जेजू तुका आपडटा तो शक्तिवान जावन आसा जेजू आज तुका विचारता हांव तुका गूण करीन म्हूण सांगोन तूं पाती येता की जेन्ना आमचो बावार्थ देवा थंय आमी उसारता त्या दाळा जेजूची गूण करची सकत आमचे थंय वाळटा तर सोम्याक आमी आमचे थंय आपोयांगी मार्ता मोरयेन जेजूक तांच्या घरा स्वागत केलें
मेल्ल्या तिच्या भावाक ताणी जीव करूंक शकली जखे वसान आपल्या घरा जेजूक स्वागत केलें संवसाराच्या तेंते सवान सुकोन गेल्लो जखे वस जेजूक परत्यान मेळ्ळो आज म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जिवितांत काळोख भरला जावंक पुरो हांव एकसुरी आसा म्हण म्हाका भोगता जावंक पुरो सगळ्यांनी म्हाका सांडला म्हूण म्हाका भोगता जावंक पुरो जखे वसा बरी आमी जेजूक आमच्या घरा पळोवया मार्ता मोरये बरी आमी जेजूक आमचे भितर आपोवया जेजू ये तुका हांव स्वागत म्हणटा जेजू ये म्हणून आपोवया Muja Jesu Mogal Jesu आपोवया जेजूक Jiniyent muja Begistoye Maka tuja भक्तीन आपोवया मोगान तुझ्या पोटलून तुंद कष्टादुका पिडे शिडे एका मनान वायटान संपडोन वळवळता रिते जिणे तुझे विणे तुझ मुझे दायज सर्गी देणे मुझा जेजू मोकाळ जेजू जिणियेन मुझा मेकिस्तुये दोन्ही हात उबारून जिणियेन दासा जीसस कंत बेजाराय ना समाधान तुझे शिवाय जिणिये दासा कंत बेजाराय ना समाधान तुझे शिवाय दुका मुझी पुसून तुका मुझे संगी सदा स्तुरा दुका मुझी पुसून तुका मुझे संगी सदा स्तुरा Hallelujah, 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 hallelujah,
सोमी असो तो आशीर्वाद आमचे ते देवन येव आमी थोडी मेळटा मुखार काडूंक जाय तर पयल्यान पयले आमची भुरगीं हांगा आसात तर आमच्या भुरग्यांक आमी आपोवन हाडलां जाल्यार आवय बापायनो तुमी आसात जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या लागीं आपया सबारपटी आवय बापायनो आमी चिंतीनासतना आमच्या भुरग्यांक आमी शिरापता सबारपटी शिराप घालता आमी चिंतूंक वचना आमी कितें सांगता की म्हूण चिंतूंक वचनासतना आमी शिरापता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो रिसंटली एक सिस्टर एका रितीरेक आयिल्ली म्हाका भेटली आनी म्हणाली फादर सरी सुमार एका म्हयन्यांत म्हाका न्हीद पडते ना हांवें म्हळें तुमी मागणें करतात न्ही सिस्टर वय मागणें करता पूण म्हजो भाव सरल्या उपरांत म्हाका न्हीद येते ना कित्याक गे म्हळें म्हाका सबारपटी हांव चिंता म्हज्या भावाच्या मरणाक हांवूच कारण म्हणून कितें जालें गे म्हणी सारलें हांव कॉन्वेंटाक जॉयन जावचे पयलें म्हजो भाव आनी हांव ओट्टूकारा आसले हांव म्हजो भाव इल्लोसो पोक्री स्वभाव असो म्हाका तेदळ राग आडयतालो केदळ राग येतालो की म्हाका राग आडयतालो की तेदळ हांव सांगतलें तूं लॉरये पोंदा पडोवन मरताय पळय तूं लॉरये पोंदा पडोवन मरताय पळय म्हज्या तोंडांत हांव न्हू तित्त शब्द येतालो सदांय तो म्हाका केदळ उपाद्र करता की तेदळ हांवें सांगचें तूं लॉरये पोंदा पडोवन मरताय तूं लॉरये पोंदा पडोवन मरताय फादर गेले त्या म्हयन्यांत म्हजो भाव लॉरये पोंदा पडोवन मेलो फादर गेले त्या म्हयन्यांत म्हजो भाव लॉरये पोंदा पडोवन मेलो थोडे फावटी आमी सांगचें उतर थोडे फावटी ताका सकत आसा मारल्लो मार म्हणी विसर येता सांगिल्लें उतर सबारपटी विसराना आमी गोत्त आसून गोत्त नासतना जर भुरग्यांचेर शिराप घाला तो शिराप आतां आमी फाटीं काडया एक विशेष आशिर्वाद आतां भुरग्यांचेर मागोंक येता आसतना आवय बापायनो तुमचीं भुरगीं आसल्यार तांच्या तकलेर हात दवरा आतां तुमची भुरगीं तुमच्या लागीं आसल्यार त्या भुरग्यांच्या तकलेर हात दवरून मागा भुरग्यांनो पप्पा मम्मी मुखार दिब्बेर पडा ती तुमचे पसत विशेष रितीन मागोवन दीत कित्याक सिराकाच्या ग्रंथांत आमी वाचता मालगड्यांचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर बांदता आवय बापायचो शिरापो भुरग्यांच्या घराचें फावंडेशन काडून उडयता तर आमच्या भुरग्यांक आमी आशिर्वादीत करया ती आमची भुरगीं ती बरीं जाय तांकां भलायकी जाय तांकां समाधान जाय तांणी काडचें मेळटा आशिर्वादाचें जाय आमच्या तोंडांत हांव एक वायट उतर आयलां जावंक पुरो सोम्या तें हांव आज फाटीं काडटां म्हज्या भुरग्याक हांव आशिर्वादीत करता म्हूण सांगून तुमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करा जर तुमच्या मुखार एक भुरगें आसा ताच्या तकलेर कोणी हात दवरूंक ना जाल्यार तुमी ताच्या तकलेर हात दवरा तुमी तांचे आवय बापायच्या स्थानार रावन तांकां अभिषेक करा मलगडी मनशां तुमी तांकां आशिर्वादीत करा कृपेच्या आशिर्वादांचेर देवाचें तुमी मागा देवाचे विशेष आशिर्वाद ह्या पुणतळार ह्या भुरग्यांचेर देवन येवन दी तांचो फुडार आशिर्वादीत जावन दी तांणी काडची मेळट अभिषेकान बरोवन दी म्हणून मागया हालेलुया 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 सर्वदेवरा सत्संच्या देवा ह्या भुरग्यांचेर हात दवरून कोण मागतात की तांच्या आवय बापाय जावंक पुरो कोणी जावंक पुरो ह्या भुरग्यां आशिर्वादीत जावन दी सोर शिराप ह्या भुरग्यांच्या जिवितांतल्यान भायर येवं दी तुजे दैवीक कृपेन ह्या भुरग्यांक बरो सोर असमाधान सोर पिडा शिडा ह्या भुरग्यांतल्यान पयस जावं दी म्हणून मागता देवाचे आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर मागता टच हील फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड आमेन 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 हालेलुया 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 सकड़ा मी उभी रावया सक्रामेंता मुखार आमचो हात उंचोवन धरया स्वामी जेजू ख्रिस्त कलवार पर्वतार आमचे बसत ताचे पवित्र रगत ताणें वारयलें
त्या रक्ताक आसा सकत सुडकेची, त्या रक्ताक आमचे सोरपिडा शिडा पयस करची सकत आसा, त्या रक्ताक आमकां भलायकी दिवची सकत आसा, आमच्या मानसीक गाय गुण करची सकत आसा, आमच्या उण्यापण भरती कर दिवची सकत आसा. तर त्या पवित्र रक्ता पासत मागया सगळो दीस ताची उतरां आयकल्यांत आमी. तर आज त्या सोम्याक आसाद जाल्लें कितेंच ना. सोम्या जेसू ह्या रितीरेक आयिल्ल्या सबार जाणांक कोंकली आसा, सबार तेंपात हांव ती कोंकली तांकां दोस्ते आसतात. जेसू आज तूं तांकां आपड, ती कोंकली गूण जावं दी, शेळ गूण जावं दी, ताप गूण जावं दी. सबार जाणां हांगा विविध पिडेन वळवळोन तुज्या पांयां तळ आयिल्यांत जेजू तुजी सुडकेची सकत तांचेर देवय म्हूण मागता. कॅन्सर पिडेन वळवळची, अल्सर पिडेन वळवळची, विविध रितीच्या पिडा पडकणी जावंक पुरो, गांठी दूख जावंक पुरो, पेंगटान दूख जावंक पुरो, हुस्मोड जावंक पुरो. जेसू जे कित्या पिडेन वळवळटा त्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळी आतां हांव समर्पीत करता. खुर्सातान वारयल्लें तें रगत, पवित्र रगत ह्या भुरग्यांच्या हातान शिमटाय म्हूण मागता. आज ह्या सगळो दीस ह्या भुरग्यांनी आयकल्ली तुजी उतरांचो फळ जावं ह्या भुरग्यांक सुडका दी. आनी ह्या भुरग्यांनी कोणाचें नांव काण मागलां गी तांकां तुज्या अभिशेकान बरो आशिर्वादान बर म्हूण मागता. तुजी दैवीक सकत ह्या भुरग्यांचेर ह्या घडये देवन येवं दी म्हूण हांव मागता. सोम्या जेसू आमुली तेरा वारय तुझें बाबलीक रगत सोम्या मुजेर सारे सगळ्यांचेर सोम्या, पोवे तुजेर सुडकेचेर रगत सोम्या जेसू, सोम्या मुजेर शेणाय हांव पातयेतां जेसू. आमुली तेरा जीसस सोम्या मुजेर सारे सारे जेजू तुझे पवित्र रगत, पोवी तुजेर अभिषेकान म्हाका बर. सोम्या मुजेर सारे आमुली तेरा आवडटा सोम्या मुजेर सारे हालेलुया. पोवी तुजेर सोम्या मुजेर सारे हालेलुया 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 आमुली तेरा मुझे सोम्या सारे पोवी तुजेर अभिषेकान भर जेसू. सोम्या मुजेर शेणा हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या उजव्याक आनी दाव्याक कोण आसात गे तांच्या तकलेर हात दवरया. आतां आमच्या बसत मागचें नाका. आमी खंयच्या पिड्यान वळवळोन आसा जावंक पुरो. आतां तुमी उडास दवरा. तुमी खंयच्या पिड्यान वळवळटात गी त्या पिड्यान सबार जण वळवळटात तांचे पसत आतां मागा. तांचेर आत्म्याचें विशेष सकत देवन येवं दी म्हूण मागा. सोम्याची कृपा सोम्याची गुण करची सकत तांचेर देवन येवं दी म्हूण मागा. दैवीक सकत या घडये देवन येवन सो वेळ जावन आसा. जेजूच्या रक्तान आमी अभिषेक जावन सो वेळ जावन आसा. तो जेजू आमकां आपडोवन दी, अभिषेकान भरोवन दी,
कृपेन बरोवन दी म्हण मागया हालेलुया 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 power 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 Jesus 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 hallelujah 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 आता आमच्या तकलेर आमी हात दवरया एक घडी दोळे धांपया दोनी हात आमच्या तकलेचेर दवरया एक घडी भर दोळे धांपया जेजू लागीं कितें मागूंक जाय आतां सोमया लागीं आमी सांगया तो सोमी ताच्या कृपेन आमकां आज भरतलो दैवीक समाधानान आमकां भरतलो गूण करचे सकत येदळूच आमचे थंय ताणें दवयल्या ताका जावरकां स्तुती महिमा पातयेया जे कितें तूं पातयेताय तें तूं जोडताय जे कितें तुवें मागलाय तें तूं घेताय ह्या भावार्थान एक घडीभर आमचे पसत आमच्या कुटुंबा पसत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पसत आमच्या कुटुंबांत अशा उण्यापणा पसत जे कितें आमच्या कुटुंबांत जाय तें आमी आतां मागोवन काण घेवया सोम्याचे सखात आमकां सुटका दिवून दी अभिषेक आमकां आमच्या जिणयेंत व्हरून दी म्हण मागया हालेलुया 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 सर्वदेवरा सज्ज देवा सगळे या दिसाच्या रितीरेंत जे कितें आमी मागलां तें आमकां तुवें दिलाय त्या खातीर तुका अर्घ दिता आसतना आतां ह्या जोर भुरग्यांक तुज्या दैवीक कृपेन आशिर्वादान भर गूण करचे सकतांचे तांटिल्ल्या खातीर हांकां अर्गां तुका अर्गांचे दर्पे अर्घ दिता आसतना दैवीक शक्तीन भरले बसत अर्घारदान स्तुती महिमा दिता टच हील फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड आमेन 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 सकड आमी दिली घालया सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आतां घेवंक येता आसतना जेजून आमकां सगळ्यांक आपडला हो अनुभव तुमकां घराक वाटेक तुमी समकता आसतना तो तुमकां कळटलें दैवीक शक्तीन तुमकां आज भरला आसतना सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक गावया ह्या देवाडा सक्रामेंता देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सोजी येता आनी रास करता सासनाच्या सासना सुमिदे मुझ्या घरा आज आयलो
दे म्हज्या घरा जायलो हांव तुजो जालो तूं म्हजो जालो हांव तुजो जालो तूं म्हजो जालो जीव म्हजो उल्हासान भरलो जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो स्वामी निमानी गीत आमी गावया संतोष उकते उबे रावया तळये पेटया देवान केल्ल्या बरेपणाचो उडास काडुया बडा संतोष जावन संतोष उकते म्हणलें गीत गायन करुया ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೆದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೆದೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಓ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ उकते मोगाळ पुत्रा सोमे अवकार बरे आशीर्वाद दे आमकां सांगसेवास बापा आम्हा पासून विनंती कर भगवान कसोचे कुरवे नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन